आज भारतातलो संविधान दिवस आणि संविधान दिवस म्हणजे 26 नोव्हेंबर 1949 ह्या वर्सा जे संविधान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान जे बरयल्ले रचित केले ते एक्सेप्ट केले तो राजेंद्र प्रसादान त्या वेळाचे पयस मागीर ते 26 जानेवारी 1950 ताजो ऑफिशियली ते डिक्लेअर करून तो प्रजासत्ताक दिन घालिल्लो पण ज्या दिसा ते एक्सेप्ट केल्ले त्या दिसा ते संविधान हातून भितर हे केल्ले तो दीस म्हळ्यार 26 नोव्हेंबर 1949 आपलो ताका 2015 माननीय नरेंद्र मोदीजी हांणी संविधान दिवस हो साजरो करपाची मान्यता दिली त्या निमतान आयज भारताचे भारतीय जनता पार्टीचे महासचिव तरुण चूक जी आयिल्ले तांच्यांनी आमकां मार्गदर्शन केलें आणि त्याच बरोबर विविध विशयाचेर अण्णामलई आसा किंवा डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचेंय बी मार्गदर्शन केलें आणि आयज संविधान दिवसाच्या दिसा ताका सन्मानपूर्वक ताजे पुष्पांजली अर्पीत करून ताका ताजें म्हत्व विशद केलें.